गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा। 70 उस्त्या जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दीपक रामा गांवकर हाका आगताक मरण आयलें। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण धाव्या सावन उस्त्या वतना दुचाकी वयल्यान नियंत्रण सुटून लायटीच्या खांब्यार बसली। मात उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेल्ले कडेन दोतोरांनी ताका मृत्यू घोशीत केलो। दिसान दीस गोंयांत अपघाताचें प्रमाण इतलें वाडलां की कितलेशे जाणांच्या अपघातान मृत्यू जायत आसा। आयज उस्ते 70 हांगासर एका स्वयं अपघातान एकट्याचो मृत्यू जाल्लो आसा। ह्या प्रकरणाची सविस्तर म्हायती अशी की आज उस्ते 70 हांगासर दनपारां 1 वराचेर दीपक रामा गांवकर ह्यो उस्ते 70 हांगासर रावपी ह्यो धाव्यातून उस्ते वयतालो तेन्ना तेजो मोटरसायकलीवर ताबो सुटलो आनी सायडीक आसलेल्या लायटीच्या खांब्यार तेजी जोरदार धडक बसली आनी ह्या वेळार तो पडलो। तेजे मागीर वाळपे 108 तेका वाळपे हॉस्पिटलांत हाडले। ह्या वेळार डॉक्टरान तेका मृत्यू घोशीत केलेले आसा। सद्या तेजी बॉडी वाळपे हॉस्पिटलांत आसा आनी आतां बेगीनच तेजी बॉडी उतरये तपासणी खातीर बांबोळे हांगासर व्हरतले। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सांगली।